विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची म्हणवी काय रस्ना वाकंता ताची पळवंताय काव्यानो गीतामी नावाड्यामी आमच्या सम्या वंदंताका भक्ती नामी हसियामी अक्षराया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. येली येली 3 फावटी सुम्यान आपयले, तिसऱ्या फावटी ताका आयकले. उलय सुम्या म्हणालो, आमच्या भावा भयणी मदें अशें आमकां आपयतात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ऑलमोस्ट 100% आमी आमच्या दोळ्यांनी आनी कानांनी आयकोवचें दुसऱ्यांक, भावाक आनी भयणीक. पूण थोडे फावटी आमी चीत दिवन आयकोवंक ना. तो फोकस आनी एकलो जावना, इल्लोसो हांव जालां फोकस. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आयकतना दोळ्यांनी आनी कानांनी सगळ्या मनान आयकोवंक ही कृपा देव आमकां दिवन दी म्हूण मागया. हांव पातकी आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सांगता मनाची चिंतन वायट जाणून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां संकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्व लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. नोवेनाच्या 8व्या दिसा कार्मेल सायबिणीचे मीस आमी समरमता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत कार्मेल माये मोरयेच्या विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय. सर्गीचो संतोष भोगोवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळट्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिलकूट जळटालें पूण तें लासनांतलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्या लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो. तें सर्वेस्परां पळयलें आनी जिलकुटा मदें ताणें ताका उलो केलो, मोइजे मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयांचो वांडो काड, कित्या तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहामाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ दांपलें, कित्याक तो देवा पळोवंक भियेलो. इस्रायली तांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तगार तांकां कशे दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे पडजे इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीन धाडटां. मोइजेन आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळट्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिलकूट जळटालें पूण तें लासनांतलें तें ताणें देखलें.
मोइसेन देवाक म्हळें, फराव्या जरशी वसूंक आनी इस्रायलाची इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे सवें आसतलों. हांवें तुका धाडलां म्हूण कळच्याक कुणाही. तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडतस तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचे वडकार, सर्वेस्प सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्प सगळो कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्प सगळो कणवळो आनी दयाळ. तो सर म्हजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडांक वकात दिता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्प सगळो कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची, जुलोम भक्तेल्यांक तो नीतकन दिता. मोइसेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. सर्वेस्प सगळो कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पोराचे जय, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोराचे जय, Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दनया, की त्या सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उडाप्या केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन केल्यात. बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना. पुता शिवाय आनी जाका पुतान उडापे करूंक कुशी वेल्या ताजे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबानो, कार्मेल सायबिणीच्या नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय मरी माय जेजूचें आयकूंक आमकां शिकयता. आबा आनी फुडें सांग ती काणी. भुरगीं चीत दिवन आयकतात तेंच आयच्या वांजेलान जेजू सांगता. जेन्ना आमचो देव रचणार जालो तेन्ना आमचो देव आयकोनचो देव जालो. गॉड बिकेम ए लिसनिंग गॉड. आनी उत्पत्ती ग्रंथांत आनी निर्गमन ग्रंथांत दोनूच दृश्टांत दिता. उत्पत्ती ग्रंथांत खायन देव खाय नाका पळयता, तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. देव आयकता. मोइजे
म्हज्या लोकांची बोब म्हाका आयकल्या वच तांकां सोडय. जे देव लोकांची बोब आयकता आनी तांकां सोडूंक मोइजेजाक आदेश दिता. स्तोत्रां जायतीं आसात. आमी सदां म्हणचें तें स्तोत्र 130 गुंडा येतावन येसुम्या हांवें तुका बोब मारली, आयक म्हजो ताळो. आनी 50 स्तोत्र देव हर एक म्हजीं दुखां आपल्या सिसलेंत जोगोवन दवरता. एवरी टियर ही इज कलेक्टिंग इन हीज ब्युटिफूल बॉटल. मोगाच्या भाव भयणीनो, बापान जेजूक धाडला कित्याक? मेन एंड प्रिसायज रिजन आमकां आयकूंक. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो आमचें सूख दूख आयकूंक. आनी जेजून पयल्यान पयलें आपल्या आवयक शिकयलें कशें आयकोवचें. 12 वर्सांचो आसतना जेजू टेंपलांत फाटीं उरलो. ताका सोदून गेली आनी ती म्हणाली, कित्याक तुवें अशें केलें? आनी जेजू तांकां मेळ्ळो कसो? लूक 2:46 जेजू तांकां मेळ्ळो त्या जाणाऱ्यांचे आयकतालो आनी उपरांत सवालां घालतालो. ही वॉज फर्स्ट लिसनिंग एंड देन आस्किंग क्वेश्चन्स. आमी थोडे फावटी मोगाच्या भाव भयणीनो, सेकंड खाना गांवांत खाजाराच्या मठवांत तांकां वायन ना. नेगेटीव म्हणल्यार बरी दिसता. स्त्रिये, तुका आनी म्हाका हें कितें पडलां? वाय यू आर बॉदर्ड अबावट दीस? म्हजो वेळ आनीकी पावूंक ना. इंट्युटीव लिसनींग. तो कितें सांगता तशें करा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मरयेच्या आयकोवचें शिकच्या ह्या विशयांत आमकां 3 लिसांवां मेळटात. पयलें लिसांव, पयलें चीत दिवन आयक आनी उपरांत उलय. जेजू आयकतालो आनी उपरांत सवालां घालतालो. मोरी आयकताली आनी उपरांत जेजू लागीं उलयताली. दुसरें लिसांव, आयकतना एके पटी आमी थोडें आयकता आनी उडोवन पडटा. सिलेक्टेड लिसनींग म्हणटात या फेवरीट लिसनींग, प्रिफरन्शियल लिसनींग. मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरें लिसांव, आयकतना सांगनातलें आयकूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सगळें सांगूंक जायना जावंक पुरो. हें जेजूच्या परगट जिणयेंत आमी पळया. 3 अनुभव आनी 3 जेजूचे लिसांव. जेजून आमकां शिकोवची ती बरी देख. पयलें, ल्हान भुरगो इस्कोलांतावन आयला. डाडा डाडा म्हाका डिक्टेशनांत 10 out of 10 मेळ्ळे. डाडा आपल्या मोबायलाचेर आसा. काँग्रेट्स पुता, ओके. एक्सायटेड बॉय, डाडा आज 3री पिरियड सायलंट पिरियड. त्या पिरियडी टायमार हांव उलयतना टिचरीन म्हाका पनिशमेंट दिलें आनी बेंचा वयर स्टँडींग करूंक सांगलें. वॉट डाडा? तो मोबायलाचेरूच आसा. ओके पुता. पूत कुशीन पळयता. ओके ओके डाडा, बाय बाय. त्या घडयेंत जावंक पुरो तांचे थंय तो संबंध तुटला. नाटण्यासा जावंक पुरो, पूण चीत दिवन फातयेन बरोवशान डॅडीक आयकोवचें नो मोर.
जेजूच्या जिवितांत हे एप्लाय करून पळयतना जेजूच्या जिवितांत हे एप्लाय करूंक पळयतना जेजू पयले आयकतालो, समजून घेतालो, आयकतालो, कानांनी मात्र न्ही दोळ्यांनी आयकतालो. आनी एक अनुभव, सरिता 13 वर्सांचें भुरगें, ताका रावी लागीं इश्टागत जाल्या. घरा येता, मम्मी ती बिजी आसा एज एवर, वंडरफूल मदर, हांव तुज्या लागीं कितें सांगूंक सोदतां, बसताय गी? बसूंक वेळ ना, कितें सांगूं का? सांगून सोड. मोगाच्या भाव भयणी सरिता त्या दिसा उपरांत आपलें भितरलें जिवीत आवय लागीं सांगना. मोबायलाचेर कोणा फ्रेंडा लागीं सांगता जावंक पुरो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आपुणूच जावन बांयच्या काट्यार बसलो आनी आपुणूच जावन ताणें तें सवकास संभाशण सुरू केलें. इतलो बिजी जेजू सवकास नाजूक रितीन ताणें ल्हान ल्हान ते कांटे काडले, त्या सामारितान स्त्रियेक सोडयले. तिकाच कळूंक ना इतलें गुप्ती आसलें म्हजें जिवीत हांवें जेजू सांगलें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरें लिसांव धाकटो चिंटू मम्मीचें कापाड व्हरता. मम्मी, ओके पुता, कळ्ळें म्हाका, काल तुवें गरे खावन तुका लूज मोशन जालें, ताका उखलून न्हू कोमोडार दवरता, इंग्लीश कोमोड. जेजूची ड्रेस व्हरता, ड्रेसाच्या देगेक ती व्हरता. हू टच मी, कोणें म्हाका आपडलें? सगळे म्हणटात इतले जण तुज्या आंगार पडटात आनी कोणें आपडलें म्हणटाय. पूण जेजू आयकता, आयकता, कानांनी मात्र न्ही, जेजू आयकता आनी म्हणटा, बरें केलें तुजो भावार्थ. रक्तस्रावाच्या पिडेन ती वळवळताली, सांगूंक ती लज येताली जेजू लागीं. जस्ट ड्रेस व्हरली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजू उलयता कशें? आय वूड से 99.9 भावां भयणी मदें, लोकां मदें, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यां मे बी 1% जेजू डिरेक्ट उलयता जावंक पुरो, तेंय भोव थोड्यांक. कलकत्ताच्या मदर तेरेजाक ना, मागीर ती कळवळ्ळी, काळोखान पडली, कम बी माय लायट म्हणली. जेजूचें उलोवचें तिका आयकूंकूच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आतां आज घरा येतना फोकस जावन दी, तो उलयतालो. ताजे पिरंगोनेन, ताजे कुडीचें पळयतना ह्या जावंक पुरो तो पुरपुरतना. सायलंट आनी लिसन ह्या दोनी शब्दांक अक्षरां तिन्स. आमीन. बापा भेटता वास्तुका स्वीकार करी बापा. पुण्या वायना संगी भेटता विदेनी मालूम तुंगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका.
मोगान तुझ्या तीवर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तीवर जीवन आमचे नंदन कर. याजाक बापा संगी अर्पित ही जिणी पवित्र करे बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तू कर ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तीवर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या बलिदान आपल्या नामाने महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्व परमाने घे. मोगाळा बापा, बूक खणवळ्या बापा, कार्मेल माय, आज आमी तिका मान दितना तुवें तिजे तावन जल्म घेतलो उडासा काडटा. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय जेजू आमच्या पातकांतली निवारून आमकां पवित्र करूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमच्या येसोवे आसूं. आमची खाळ जावं उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. कार्मेल माये मोरयेक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान तुका वाखाणता, तुजी किर्ती परगडता, तुका वंदिता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी जेजूक तिणें संवसाराक फांकयलो तोच तो सोडवणदार आमचो सोमी. ताजे उदेशी आंज बोडवे सर्गींचे सांत भोक्त तुजी थोर महिमा वाखाणटात. आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्परो तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नायकाका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र पवनाची जर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशे प्रमाणे मरोंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां बसत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक ते वारोवतेले. हे म्हज्या उडासा कोरात.
भावार्थाचो घुट परगटोया. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां चडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे माये सांगाती भगीवन जुजे तिजो पोती, भगीवन धर्मदूत आनी सर काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. आमी मागतना आमचो बाप आयकता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर जाता तुजे संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका. वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदराक आमी अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर, पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप केले. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू एकामेका थंय आयकूंक, चीत दिवन आयकूंक आमकां आपयता. आमी सुभागी. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, कार्मेल माये मोरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या विश्वासान तुका उलो मारता. त्याच कार्मेल मायेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात कार्मेल मायेच्या मांतांत तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुसारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी. बोळे माये खत नातले आंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा फाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता. आमच्यो सोर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता.
उडास कर ये बो दयाळी अंकवारी मरी तुझ्या आसऱ्याक दवरलो तुझो आदार मागुरलो तुझी मध्यस्थी सोदुरलो कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. ह्या पत्येने देरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारींचे अंकवारी मुजे माये तुजे कडेन येता. फाती आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो कुशीचें फळ. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुजे स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुजे स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन हे भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या वयतून जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पत्येने तुजी पेपीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदर दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवाजता. ह्या घडये आमी तुज्या तसल्या मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dom grasop cesai bin asam somantuka magni ang sigil wargi serga sondi आशीर्वादा. चिनी पर्वत चढताना आपटन तपटन पडताना हे आमच्या आदारा. बेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजूक दयेन सांगे कुता कुशीताची करून दियादा. कार्मेल दोंगरा सोबचे सायबी आसम सुमान तुका मागणी आमची घेऊन वर्गी सर्गा सोंदी आशीर्वादा. पुत्रा सोरे अहंकार मरे आशीर्वादी मामला. भगवान कुर्साचे करुवे देवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.